बागांक आनी तशेंच हांगा उजगांव ते वाटेन अशें जाल्लें आनी ह्या वेळारूय सेम तशेंच जालां आनी खूब लोकांक लुकसाण जालां आनी हेजी लुकसाण भरपाई हेजी बेगिनात बेगीन एसेसमेंट करचें कलेक्टर हांगासर येवचें आनी कलेक्टर एसेसमेंट करचें आनी लोकांक लुकसाण कितें जालां तें लुकसाण भरपाई लोकांक रोखडी दिवची तात्काळ दिवची कारण तेंची काही लोकांची घरां मोडपाचीं आसा मातयेचीं घरां आसात भितर सामान आसा सामानान उदक गेलां आनी उदक आतां वाडत आसा म्हणजे ही परिस्थिती म्हणजे कोणचे 82 म्हणजे कितले वर्सां जाले 82 कितले 82 40 वर्सां जालें ना 40 वर्सां जालें 40 वर्सां त्या वेळार अशें उदक येयल्लें 40 वर्सां पयलीं अशें जाल्लें आनी ही आतां परिस्थिती परती येयल्ली आसा म्हणजे अशी परिस्थिती येयल्या कारणान मातशें लोकांक आतां हांगसर लोकूय मातशें हें आशिल्लें कितें लोकांक खबर ना की अशें घडटलें म्हणून आनी हे दिसाचे घडलें बरें रातचे आनी प्रॉब्लेम येतलो लोकांक शिफ्ट बीन कितें करपाचें म्हाका सर शिफ्ट जावपाची गरज ना कित्याक सर देवूळ आसा लागीं हॉल आसा हांगासर आनी घरांय आसा ही ते लोक लागीं रावतले सामान्य सगळ्यांचे जें फुगलां गेलां कांय लोकांची हें जालां आनी तेणी शिफ्ट केलां पूण आतां मातयेचीं घरां आसा तेंकां डेंजरस आसा मातयेचीं घरां केन्ना पडटा तुमी सांगूंक नाका मातयेचे बारे रस्त्यार उरती घरां आशिल्लीं आनी ती घरां आशिल्लीं व्हडली मातयेची मातयेची ही सगळी मातयेची सगळी ही जल्म्याची वाडो जल्म्याची वाडो कळटा म्हणजे ही सगळे हे कलेक्टरांनी बेगीन बेगीन कलेक्टरान हेजे असेसमेंट करचो आनी तांकां बेगीनात बेगीन जे आसा म्हयने म्हणजे आमकां तांकां पयलो कितें आसा ते दिवचें बागान म्हणटा कितें म्हणटा बागान आतां काडलें सगळें सामान काडलें काडून अर्दें पळय काडटा अर्दें पुसलां थंय सगळें कितें करता वचोंक मेळना न्हू भितर केन्ना भरलें उदक हें सकाळीं हें आतां सकाळीं संक सुमार अजून तशें आहा अजून तशें आहा आनी घरा बीन बुडल्या हांगा आनी सगळें घर बुडलां न्हू पळय सगळें पळय बुडोवन सगळें पाशें येयलें न्हू उदक आनी मोठूय आसा हांगा सगळीं मोठ मोठी सगळें बुडलां थंय आज कालच्या पावसाक लागून मुखेल जे पळय उदक आयलां तशें सगळे लोक उलयतात की 82 उपरांत पयले फावट अशा पद्दतीचें हें उदक भरून सगळें घरांनी उदक भरलां आनीक लोकांचे शेतीचें म्हण कुळागराचें म्हण खूब नुकसान हांगासर जाल्लें आसा त्याच बरोबर बाकीच्याय वाठारांनी म्हण वाळपय म्हण तेवटेन उसगांव म्हण तेवटेन सगळ्याकूच अशा पद्दतीचें उदक काही भरलां म्हाका दिसता की खूब वर्सांनी अशा पद्दतीन हें हांगासर अशें उदकाचें जें हें आसा तें पळोवपाक मेळटा एक ह्या निमतान एक सरकारानूय WRD डिपार्टमेंट आसा बाकीचे डिपार्टमेंट आसा त्यांनी हेजे संबंदान अभ्यास करून मातसो त्याचो एक वेवस्थीत नियाळ घेवन बाबा हे रस्ते वयर काडपाचे आसत उदक परत अशा पद्दतीचे हें जावपाक जायना गैरसोय लोकांची जावपाक जायना त्या नदरेंतल्यान पावलां मारपाक जाय आनीक म्हाका दिसता की अशा पद्दतीच्या हातूंतल्यान जे लोकांचे जे कितें शेतीचें नुकसान आनी हेजें जाल्लें आसा तातूंतय तांकां लोकांक मदत करपाक जाय आनी हें जें आसा हें उदकाचे जो प्रश्न आसा तो बेगीनाच बेगीन बऱ्या पद्दतीन तें वचचें आनी लोकांक येवपा वचपाक बऱ्या पद्दतीचें हें जावचें अशें ह्या निमतान सगळे कडेन मागता पावसान उदक जाल्ल्या पळय सगळ्या गांवांत उदक शिरलेलें आसा लोकांली घरां बुडलेलीं आसा सगळे घरांत आनी शेतां बितां सगळीं भाट बीन सगळीं भरोन लोकांली नश्ट जाल्ली आसा तेन्ना जो हांगा WRD बंधारो बांदपाक घेवपाक सोदता पळय आतांच लोकांली ही अशी परिस्थिती आसा जर बांदले जाल्यार कितें जातलें तें तेणी WRD सगळे डिपार्टमेंटान मातशें हांगा येवन लोकांली घरांत कशें हें जालां तें पळोवन तेजी मातशें हें घेवचें आनी कितें नुकसाण भरपाई आसा ती लोकांक दिवची अशी म्हाजी इच्छा आसा आनी तेणी तें पळोवन हांगा येवन गांवांत आनी तशेंच गांवठण बाग म्हणटात थंयसरूय सगळीं घरां उदकान बुडल्या हांगा मुड्डेर सगळीं बुडलेली आसा ऑलरेडी तेन्ना तेंच्यांनी मातशी जाता तितले बेगीन येवन ते पळोवन तेजी हें घेवचें सिच्युएशन आसा सगळे घरां 20 घरांनी उदक गेल्लें आसा 4 घरां सामकी पडपाची शक्यता आसा आमदार येवन गेल्ले आसा दनपारां जेवणाची सोय केल्ली आसा म्हणजे आतां सामकें आतां उदक फास्ट भरता आनी सामकें डेंजर आसा आनी सरकारान अशें लक्ष दिवचें कितलीं घरां आसा घरां आतां सद्या 25 वयर घरांनी उदक गेल्लें आसा आनी सामान बीन काडलां सामान आमी लोकांनी काडलां सामकें हें जाल्लें आसा
सो आतापर्यंत सरकारी यंत्रणा पण कोणच पावलं ना कोण पावलं? फक्त आमदार येऊन फोन केला साईडला फायर ब्रिगेड झाले कोण नाही येऊन ना सरकाराची काय केन्नाच्यान सिच्युएशन अशें आहा आता हांगाचें? सकाळच्यान आता 2 वरां चड जाला 2 वरां आनी आतां चड जायत आसा वाड्यात कडेन भोंवून पळयलें जी घरां आसा पळय ही घरां जास्त मातयेची आनी बरीच जुनी आनी तातूंत बरेंच उदक भरलां आनी ती कितें आसा मातयेची आसल्या कारणान केन्नाय घरां उदकान जर फुगून उरलीं जाल्यार ती पडूंक शकता आनी आज सरकारान हांगा जाता तितके बेगीन पावूंक जाय उशीर करून फायदो ना उशीर लोकांक मदत करून जेन्ना हें सिच्युएशन हाता भायर वतलें तेन्ना सरकारान मदत करून फायदो जावचो ना आतांच येवन हांगा कितें तरी मदत कार्य सरकारान चालू करूंक जाय आज लोकांनी सगळें सामान आपलें भायर काडलां लोकांक आज जेवणाची लोकांक हें जातली जेवण कशें करप लोकांचे आज तुका त्याच बरोबर 2-3 दीस म्हाका दिसता ह्या घरांनी रावप सेफ जावचें ना सो तांकां ऑल्टरनेटीव अरेंजमेंट शिफ्टिंगाचो तात्पुरतो जावंक जाय हांवूय हाजेर म्हाजो विचार चल्ला की म्हजे वयर हांगा आमचे ल्हानशें एक बागायत आसा थंय आमचे थोडे रूम आसा आतां मनशां धाडून पळयता की थंय जर खाली करून जर लोकांक कोणाक सामान दवरपा ना तात्पुरती आज जर रावपाची वेवस्था करपाची आमी आतां प्रयत्न करतले तर कितें आसा प्रत्येकान आज खंय तरी ह्या लोकांक हातभार लावंक जाय जशें शक्य आसा त्या पद्दतीन आमी बी तांकां मदत करतले. नमस्कार, तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवपाक शकता हांव आसा हांगा खांडेपार जी एरिया आसा खांडेपार ब्रीज तेज्या जोडून जो रस्तो आसा हो रस्तो खांडेपारच्यान उजगांव गांजे हे भागान वयता पूण सद्या हें उदक इतलें वाडलेलें आसा की रस्त्यान वचपाक जायना. अशी सेम सिच्युएशन जी मुड्डेर आनी बागवाडा जी एरिया आसा थंय सेम सिच्युएशन आसा. सकाळीं सोंग हें उदक वाडपाक लागलेलें आनी हें उदक कमी जावपाचें नांव घेना अजून मेरेन. जे लोकल हांगसरले MLA आसा फोंडाचे रवी नायक जी त्यांनी बागवाडा मुड्डेर ह्या भागाची भेट घेतली. तशेंच माजी खासदार नरेंद्र सावयकर हांणी येवन थंय लोकांची परिस्थिती पळयल्ली आसा. तशेंच फोंड्या आमच्या हांगा आतां इलेक्शनाक रावपाक जे इच्छूक उमेदवार म्हणपाक जाता आमी तेय थंय येवन आपले पर्यंत लोकांक पळोवन वयता तशेंच मदत करपाची दिसता. पूण थंय जी गरज जाय म्हणजे जे सरकारी अधिकारी थंय आसपाक जाय ते लोकांक थंयच्यान रेस्क्यू करपाक जाय तशें आजून पर्यंत थंय कोणूच आयिल्लें ना आनी लोक स्वता आपूण आपली घरातलें सामान बीन काडून कोणालेय तरी गाडयेन घालून मातशें व्हरपाचे प्रयत्न करता. कार्डियक्सा खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू.